देवा तूं आमचो उरोम, पेज 5, 11, पेज 5. अचमितांत संपलेल्या डॉमिनिया लुईसाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे आत्म्या पासत मागुया. एंटनी गोन्साल्वीस 80 वर्स समोर उमता ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी लग्ना वर्स समोर उमता सांताना आनी तेरेजा बोतेलो तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे मिसाचे भेटेंत फावती परिवांडू गोंयचे खातीर आमची पात कवड करून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सुम्या काकूत सुम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुम्या काकूत सुम्या काकूत. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, तुजेर विस्वास देवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे झोरीन तुवें नवीन केलें. सर खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वासीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोही पासान राख.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता बोरवीम तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्नंग Amen. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आख्या जुदेयांत गालिल्यांत आनी सामार्यांत पवित्र सोबा सवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिदयेंत रावतल्या भोक्तांशी पावलो थंय ताका आनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो पेद्रून ताका म्हणलें आनियास जेजू क्रिस्त तुका बरो करता उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर आनी तो रोकडोच उठलो लिदयेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सोगलीं भावात धरून सोम्याशी परतोलीं जोपा नोगरान ताबिता ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोक्तीन आसली आख्या जिवितान ती सदांच खूब दोयाल कोन्यो करताली आनी भीक दिताली त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली लिदा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें ताकतीन दोगा मनशांक ताचेशी पाठयले अशें सांगून जाता तितलें बेगीन आमचेशी ये तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उचल्या कुडांत व्हेलो ताका वेदो घालून सोगल्यो विधवा रोडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगलीं आनी हेर वस्त्रां केल्लीं ती ताका दाखोवंक लागल्यो पेद्रून तांकां सोगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतून ताणें म्हणलें ताबिता उठ तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली हात धुवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोक्तांक आनी विधवांक आपयलीं आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें ही खबर सोगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या जबाब सर्वेस्परान कितलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात उबारतलो जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या सोबे माजार सोगले ताजे पोरजे मुखार सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोक्ताचें मरण भोव मोलादीक जबाब सर्वेस्परान कितलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा तुजो चाकर हांव तुजे चाकोनीचो पूत म्हज्यो साखल्यो तुवें तोडून उडयल्यात सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासलेचें बलिदान भेटयतलो जबाब सर्वेस्परान कितलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्वराक सूय सर्वेस्वराक सूय सर्वेस्वराक सूय 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 सर्वेस्वराक सूय सर्वेस्वराक सूय सर्वेस्वराक सूय सूय सूय
तुजीं उतरां सोम्या ओत्मो आनी जिवीत, तुजीं उतरां सासनाच्या जिविताची. Solves vorak sui, solves vorak sui, solves vorak sui, sui, sui. Solves vorak sui, solves vorak sui, solves vorak sui, sui, sui. सर्विसपोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जोवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój maduka sumia. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांमुळे तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसले आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच ओस्तुंगी जाणो जावन जेजून तांकां मोडे हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटना तुमी देखशा जाल्यार आत्मोकी जिवीत दिता. मास कित्याकूच उपकारूना. तुमकां हांवें सांगल्यांत ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिना तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो आनी ताणें मोडें. देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोले हांव? तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. जेजून चड न्हय पूण 12 शिसांक वेंचून काडले. उपरांत ब्यास्तर धरून दोतां, कित्याक 12 पुरो न्हय, इतलो वावर आसा, कोण करतलो. ब्यास्तर धरून दोतांक वेंचून काडले आनी शेवटी तुका आनी म्हाका पविस्नान घेतलां. तांकां जण एकल्याक जेजून वेंचून काडल्यात आपलो पाटलाव करूंक, आपले उतर वाचूंक नियाडूंक, मनान काळजान घडोवंक, जिवितान पाडूंक, उचारूंक आनी पुरगोटूंक. देखून यादनीक मिसाक दर मिसाक म्हणटा, वचून यात, वचात परत येनाकात, वचात घरा राबात. येवपाची गरज ना अशें केन्ना म्हणिना, पूण वचात आनी येयात म्हणटा. कित्याक आमी जेजूशी येवंक जाय, जेजूक शेवंक जाय, जेजूक आयकूंक जाय. जेजूच्या एकचारांत संबंदांत गोत इश्टागतीन थीर आसूंक वाडूंक आमकां जेजू वेंचून काडटा, आपयता आनी तेंच करूंक धाडटा. तर जेजून आमकां पुरत्या न्हय तरी पूण वेंचून काडल्यात. जर तर 12 जाणांतले घातकी जुदास नाकारतल्या पेदूक तर ताणें
भायर ना मानून घेतले जाल्यार आमकां भायर रायतलो ना. केदीच आमकां भायर रायना आसा तशीच ओस्को जाल्यार पातकी जाल्यार आपल्या उतराची बेसमार केल्यार पुर्यान मागणें सोडून दिल्यार पुर्यान तो आमकां सोडिना, आमकां राखता, सांबाळटा, पोसता, आदार दिता. देखून तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत, तानेल्ल्यांक उदक, भुकेल्ल्यांक जेवण, पातक्यांक माफी, वाटसुऱ्यांक सांगात. ह्या उतराचो उपुरबाय करुया आनी हो उतर सदांच आयकून नियाडूंक वाचूंक आमकां सदांच जागृत आयती कर म्हूण मागुया. बेठवणे वेळार गायन गावया C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. C25, पेज 39. Baba, now I'm chill again. Dio, tu gautam nini, dekunami, intuci burgi, aki britu, kurtavedi, dişir duka. Mogal Baba, Gedu Madu, Esam Gele, Boru Lepo, Tatan Kashe, Didau Galu, Tukamche, Etzinorpo, Mogal Baba. Kashe didau galu tu kamche etzinorpo. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोर पोदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नकेच पवित्र विचार देवाक सविस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालोमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जस जालो आमची पासकाची बोली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार
आनी सर्गीच्या सोड दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povid, 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 dolbarazo survis murdum, surgani sonsa, vola dusha, voi baba, surgi duga, sui surves बाबा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनें पवित्र करून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मारून सुसंगीतचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पंची. तेचपरी जेवण जातूच तांणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाची बोगसणे मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठूया. Sumia Jesu, ami odokada, ani kashite bieda, ditle pote, tu voi bovane sol, ami tuche moron Golgotha. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ 14व्या आमच्या पाप साहेबाक, कार्दियाल फिल्पनेरी आमच्या गवळी बापाक, सिम्याव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार माळी देवाची माये सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धरून दोता आनी सोर काळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याचे जो बोरवीर त्याचे जो समता त्याचे जो ताई पवित्र आत्मेचे एक पूर्णन सर्वोत्विदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. कालच्या दिसा आमकां लिवो 14वो अमेरिकेचो नवो पाप साहेब फावो जाला. म्हजो भाव यादनीक फादर मॅक्सी अमेरिकेक पोर्टलँडांत वावर करता. हांवें ताका वेगवेग पोर बी धाडली तुजे अमेरिकेचो पाप साहेब आमकां फावो जाला म्हूण. वय हें सगळें देवाचें देणें. पाप साहेब सगल्यांचो आमचो अपुरबायचो मोगाचो जाणबायन भोवलोलो कृपेन वाडटलो. देवाची जाणबायन कृपा ताका सदांच मेळूंक पवित्र सभेचो कारभार जतनायेन उर्बेन भोवरतान आनी मोगान तो करता तो तेच उर्बेन करूंक ताचे पासत हाच्या जेच्या मागण्यांत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सगळींच्या सुखाक न्ही आमच्या सरंडरा जेस क्रिस्ताचे आनी आमी भोरमाशान त्रेकता तर आमकां तुजे उदार कागदेन सर्व पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली भटाई त्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या ससना. सुम्या जेस क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भोवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जचे आतां राजवट चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां आशा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका फावो ना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D27 जेजू म्हज्या देवा तूं सोर बरो पेज 61 D27 पेज 61. Mucha deva tu sur boro rutslar mosu doni koro suknya kalsa mismo tu so ave sodas guru kavo Deva dusha nova laka kalis moche duka dida kalis moche duka dida Deva dusha nova laka Kalis moche duka dida Kalis moche duka dida प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पोददार देव
बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. एक चोत्राय आमी सदांच जावं हांगासर पवित्र सभेचो कुटुंबाचो खासगी तेस करता तेन्ना आमी पाप सायबा पासत मागता. सदां मागुया आनी ताका मागण्यान सदांच दवरुया. शेवटाक गायन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय पेज 95. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या स्वरान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या बोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां समदूर दवरया. एकामेकांक आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता